पयलें चिंताप समा करा. चिंताप समा केल्यार तुमची बोगनां समा जातात. बोगनां समा जालीं जाल्यार तुमचे मागणें समा जाता. मागणें थोडीं जाणां म्हणटात शिरापू फादर आमच्या कुटुंबांत ना गंडीत, पूण थोडीं जाणां मागीर म्हणटा आमच्या फाल्यां मनी शिराप आहा फादर, पुर्वजांचो शिराप, तो शिराप, हो शिराप. हांवें म्हणचें एकच आमचे सगळे शिराप काडिल्ले एकल्यान कोणें? ऑब्स्टिकल रेज्ड अगेन्स्ट द नॉलेज ऑफ गॉड डिस्ट्रॉय. आज एक विशय हांव तुमचे मुखार दवरतां. कोण तुमी देवा थंय संबंद बावट मागणे आनी आसा कर सदांय तुमचे वैयक्तीक मागणे आसा कर. एक संबंध आसा करतात तुमी देवाचो ताळो आयकुयेत. यू कॅन हियर हिज वॉयस. तुमी ताका पळोवयेत. तो पळोवंक मेळटा आमकां. आनी तुमी ताका जाणा जावी. यू कॅन नो हिम. यू कॅन फील ताका बघयेत. देव आमकां ताच्या राजाचे गूट कळीत करता. आनी जेजू म्हणालो चोवंस वंजलाव स्वर 10, 20 आनी 7 वळ, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. ते म्हज्या फाटल्यान येतात. ते म्हाका वळखतात. म्हजे बोकरे. आमकां देवाचो ताळो आयकूंक जाता. तुमी देवाचो ताळो आयकलाय? आयकला की ना? असो जाणांनी आयकोना. हांव एक दीस मंगळ बाबा आनी भयणी हांव बेंगलोर पॉयंट करनासलो. बेंगलोर आमची गाडी घाण घेवन म्हाका एक मिटिंगा वचूंक घालें. कारिस्मातीक मिटींग. पयले बडी वयचें हांवें मिटिंगाक कारिस्मातीक. मैसूर म्हाका रेतीर आसा पूण बेंगलोर वचून मिटींग जावन रेतीर घेवचें. आनी अशें हांव म्हजें पयन म्हजे सांगता एक 2 जाणां एक जोडें काजारी जोडें आज कुटुंबाची रेतीर न्ही बशा देव हेंच मतीन घालता ह्या घडये. एक जोडें तें आमच्या सांगाता काम करता. आनी 2 जाणां म्हजे सांगाता बेंगलोर मुसर आयलीं. मागीर हांव मैसूर आयल्या उपरांत ती बसार पाटी म्हाका रेतीर आसा 5 दीस. सो आमी बेंगलोर वयच्या पयलें मैसूर वयच्या थोड्या काल म्हणटा न्ही एक जागो आसा पेरियापटना म्हणून. आयकलां तुमी? थंयसर म्हजें एकलें बाप्पू शेंदू ते सिस्टर एका कॉन्वेंटांत आसा. देखून हांव तांच्या कॉन्वेंटांत रातीन रावलो. म्हाका क्लास आसली. हांव शिकतालो 2 वर्सां ऑनलायन क्लास. ह्या क्लासींत एक विशय हांव शिकलो. तांणी आमकां शिकयलें देव गॉड स्पीक्स थ्रू अस. देव आमचे मुखांतर उलयता. आमच्यो सक्त्यो कान घेवन. कसल्यो सक्त्यो? दोळे, कान, 5 सक्त्यो आसात न्ही, 5 सेन्सेस. हे भायर कितें आसात ते भितर आसात. आमी देवा थंय संबंध आसा करतना ही स्पीक्स टू अस थ्रू अस. देव आमच्यो सक्त्यो वापरून उलयता. एक विशय हांव शिकतालो आनी हे शिकोवन त्या वेळार हांव थंय त्या रातीर रावन क्लास करून सकाळीं 5 वरां आमचें पयन हांवें जीप सुरू केलें. हांवें म्हळें आमकां 2 जाणां आसा आमी मागया. आमी मागता न्ही आमी क्रिस्तंवां. आमी हर एक घडये मागयचे. तुमी हर एक घडी मागतात गे? पळय गे. कुटुंबां बरीं जायचीं जाल्यार पयलो विशय मागणें जाय. प्रेयर. आज आमची कुटुंबां देवाच्या योजनांत आसता जय डोंट गिव अप प्रेयर. मागणें सोडनाका. रावय नाका. मागोवंक भियेनाका. एक क्रिस्ती व्यक्ती सदांच मागता. म्हळ्यार कालें करचें सदां पाद्रापां बरी आमी रिलिजियस न्ही कार्मेलीत एसवडी पाद्राप आनी कोण हे रिलिजियस आसा. 24 वरां आमकां घडये तशें मागोवंक जायना. तुमकां जायना. पूण कुटुंबांत तुमी तुमचें मागणें आसा करियेत. कुटुंबाचें मागणें आसा करियेत गे. एक अर्दें वर कुटुंबाचें आनी एक अर्दें वर वैयक्तीक. 1 वर मागल्यार बरो. सड्डू नाका. मागीर 24 वरांत 1 वर मागचें. 20 आनी 3 वरां कालय करताय जाल्यार ह्या देवाक कान घेवन कर. कुसनांत आसाय देवाक वर. भायर खंय तूं वेताय जाल्यार देवाक वर. पयन करतना वर. काम करतना वर. खंय तुका कोणायकी मेळोंक आसा तर वर. ताका वर वच. बी मायंडफूल ऑफ गॉड. देवाचें आजरपण पळय. देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आमी 5 वरार मागणें सुरू केलें. हांवें हाका म्हळें हांकां आमी तेर्स करया. तेर्स करचे पयलें आंबुरी करया. आंबुरी करून एक ल्हान मागणें हांव शिकयता. म्हळें हांव मागणें करतना देव म्हज्या मतीन घालता. कालें
दुतांक फरमाय, दुतांक फरमाय, दुतांक फरमाय म्हणालो. हांवें सांगलें दुतांक हांवें कशें फरमावचें, कोणें फरमायचें? आमकां रियेकल्यांक आंच बुडवे राखण बुडवे आसात, आसात गी? तुमकां आसात गी? तुमच्या राखण बुडवेचें नांव गोत्ता गी? म्हाकाय गोत्तू ना बरें. हांवें म्हळें, ताणें म्हळें दुतांक फरमाय. किर्तन 103:20 आसा. देवाच्या दुतानो तुमी वाचा, ताच्या बळिश्ट विरानो, ताच्या आज्ञांक लक्ष दिलेल्यानो आनी ताणें कितें सांगलां तें करतात. देवाचे दूत देवाची आज्ञा नातल्या शिवाय काम करनात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमकां देवान राखण बुडवे दिल्यार देव फरमायता राखण बुडव्यांक आमची राखण करूंक. फरमायता की ना? फरमायता. ताणें फरमायल्यार, ताणें सांगल्यार ते काम करतात. ते सांगिना जाल्यार, देवाची आज्ञा ना जाल्यार काम करनात ते. जुजाच्या पत्रान बरयलां, सामिंगेल आनी देवसार मोइजेच्या कुडी विरोध झुजतात. थंय सामिंगेल कांय करना. कित्याक कांय करना? नवी वळ तुमी वाचा, जुदाचें पत्र तातूंत आवस वरना, नवी वळ बरयला, तो कांय करना. कित्याक? देवाची आज्ञा येवना. आनी इतलेंच म्हणटा, देव तुका कालें करूं फरमाव, या गॉड रेब्यूक यू. देवूच तुका पळोव, देवूच तुका पळोव म्हणटा. इतलेंच. मिंगेल कांय करना. मिंगेल एक देवान सांगल्यार तो सोडना. लुसिफेराचेर झुजिल्लो तो, वय की न्ही? देखून बाबसाहेबाक 6 जण आसात, एक मिंगेल तसो राखण बुडवो. बाबसाहेबाक आमकां एक एक म्हणी आसात. देखून आतां मागणें करा. आमकां देव मोरी सांत वा हे देवदूत राखण बुडवे मागीर सांत भक्त बसून आसात. कातोलीक बाबड्च बारी बरो, व्हेरी रिच. सो आतां आमी मागणें करतना म्हाका हे म्हज्या मतीन घाल्लेंच हांवें मागणें केलें, देवा आमी तेगा जाणा आज तूं ये आमकां दिल्ले दूत आसात, आमच्या दुतांक फरमाय आज आमची राखण करूंक ह्या पयनार. आतां इतल्यार हे मागणें जावन तेर्स जावन अर्दें वर मागणें जालें. आमी मैसूर पावल्या 6 वरार 1 घंटो पयन पेरियापटणांतावन मैसूर थंय पावलेंच एक व्हडलो मार्ग आसा, ताका एक्सप्रेस हायवे म्हणटात. एक्सप्रेस हायवे 3 लेन, एका कुशीक आनी एकाक 3. आतां 6 वरार तावन 2.5 वरांचें पयन बेंगलोराक 8 साडे 8 आमी पावता. सो हांवें गाडी मद्दें दवरली, मदल्या लेनीर. ती आनी कोणाक वचोंक आसा तांणी वचें. सो हांव 80 स्पिडार आसा, 80 100. ताच्या की चड फास्ट वचनातलो, कित्याक म्हाका वेळ आसा. 9:30 मिटींग, 1 वरां पयलें पावता. सो तितल्यार 7 वरां 1 घंटो म्हजें पयन जालें. आनी जाल्लेंच 7 वरांचें हांवें पळयलें. आरश्यान पळयतना एक कार तांबडें. हांव खंयच्या लायनीर वा त्या लेनार आसा, म्हज्याच लेनार आसा. आनी म्हाका हांव 80 100 स्पीड ये ताच्या की फास्ट. म्हाका कळ्ळें वो काराचो येवन अशेंच येत जाल्यार मुखार म्हाका येवन मारता. हांवें आरश्यान पळयलां, पूण म्हजी गाडी हांव इशीन तिशीन व्हरना. कित्याक आतां हांवें तिशीन इशीन व्हेल्यार हांव चुकीदार जातलो, देखून व्हरना. म्हजें स्पीड इल्लेशें चड केलें. तितल्यार नेक्स्ट मुवमेंट दक्षण कुडलें हांवें पळयलें आनी ब्रेक घाल्या आसतली. ब्रेक घाल मारता म्हूण ताका कळना. ताणें गुंडायलें. हाचें कार ब्रेक घाल्ल्या फोर्साक म्हाका आवाज आयकला. ग्लास आनी पुरा बंद आसल्यार आवाज आयकोन ताणें गुंडायल्लें. वचोन डिवायडराक मारून कार पिटो जावन वो उचळ्ळो. तितल्यार म्हाका कळ्ळें. हांवें चिंतलें म्हज्या काराक ताणें मारलें म्हणून. म्हजें जीप इल्लें हल्लें. हांवें म्हळें जिपार भितर तीं दोगां आसलीं, ताणें म्हाका मारलें. फाटल्यान बशिल्ली ताची त्या दादल्याची बायल. तें म्हणलें ना फादर, ताणें जिपाक मारूंक ना. हांवें सांगलें ना, आमी वचून पळयचें. इल्लेशें मुखार वचून रावयलें आनी पळयलें फाटल्यान कांय ना. आतां हांव मिटिंगाक पावलां. हें पुरो म्हाका वाटेर जालां. थंय आनी एकलो पाद्रा आयिल्लो मिटिंगाक. तो म्हणलो तो मिटिंगाक येतना एक बस ताणें येवचें
पलटी जावन पडला. कोणायकी काय जावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मोगाळ बाबा आनी बरी आस आमी मागीचे. आज आमची कुटुंबां बरी सायजाय देवाचें येवजण. सो वन गुड थिंग एक आमी केदाळाय आमचे मागणे सोडिनाय. एफेसकारांचें पत्र 3:15 वळगडा. हरी एक कुटुंब आपले नाव सर्गी संवसारी हरी एक कुटुंब आपले नाव कोणा तावन घेता. देवा तावन घेता. ताचे दाव. तर आज आमी देवा थंय आसा जे हें ताचें येवजण. कुटुंब देवाचें येवजण. काजारी जोडें देवाचें येवजण. हरी एक कुटुंब म्हळ्यार एक जोडें एक कुटुंब. देवान तांकां ताचे येवजणान घालां. एक काजार जाल्लीं गोवानी बायल हांगा अल्तरे कडेन येवन म्हणटात काले म्हणटात सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत आमी विश्वासी रावतले. हांव काजार जातना म्हणटात 1 वर्स 2 वर्सां 10 वर्सां मागीर कितलीं जाणां तुमी तुमचें काजार आशिर्वाद ताचेर बेसांव मागतात. कितलीं जाणां मागतात. हरी एक दीस तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या काल हांवें म्हणलें काल हांवें विचारलें तुमच्या भुरग्यांचेर तुमी बेसांव मागतात गी. आवय बापूय भुरग्यांचेर सद्दां बेसांव मागा. आनी आरोनाचें बेसांव काल हांवें तें रेफरन्स दिवना तुमकां आज दितां. गणना ग्रंथ 6 20 आनी 4 5 आनी 6 नंबर्स. गणना ग्रंथ 6 24 25 26 हे बेसांव तुमच्या भुरग्यांचेर मागा आवय बापूय. तशेंच काजार जाल्लीं हांगासर तुमी येवन भास दिल्या. हरी एक दिसा तुमच्या बेसा खातीर तुमच्या दादल्या बायले खातीर मागा. जर तुमी पतितात हें देवाचें येवजण ह्या देवाच्या येवजणांत आसूंक तुमी मागीचे. आनी मागल्यार खंडीत देव तुमचें कुटुंब बचाव करता. तुमचो बान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मागणे सोन्नाकात. एक्स धर्मदूतांच्या गत्या पुस्तका 16:30 आनी 1 वळ म्हणटा सुमयान जेजूचेर बावट दवर तूं बचाव जाताय तुजें घराणें बचाव जाता. देखून मागा. एक आनी एक घडीत तुमकां हांव दितां कुटुंबाचें. एक गोवानी बायल बॉम्बे तावन रितीरेक आयली. पळया आज कुटुंबान मस्त समस्या आसा जावंक पुरो. आज समस्या पळोवन उगोच रावनाकात. समस्या कान घेवन तशेंच बसनाकात रडनाकात. बघा देवा थंय वसा व्हरा. तुमकां स्वरा तुमचें कुटुंबा व्हरा. भुरग्यांक बेसांव घाला. तुमच्या बेसाचेर बेसांव मागा. मागणें करा. प्रे मागोवंक भियेनाकात. देव आसा तो पळयता. देवान आमच्या कुटुंबाचेर दिश्ट केल्यार पुरो. देवाचो हात आमच्या कुटुंबाचेर आसल्यार पुरो कांय जायना. देवसार जुसता पूण देवसारा कांय करूंक जायना. जर आमी देवाच्या येवजणांत आसा मागता देवाचो हात आसा खंयच्या देवसाराक आमचें कुटुंब नाश करूंक ताका जायना. तो चलवला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पयलें मागणें सोडनाका रावयनाका. आतां हांवें म्हळें एक जोडें बॉम्बे तावन आयलें. एक गोवानी बायल पळया हो गोवाची प्राय 70 वर्सां. कोंकणीन ते गाद आसा न्ही 60-70 तें कोत्ता तुमकां 60-70 पोंडा भितर ओ ही बायल बॉम्बे जावन आयली. मत्स्यगंधा ट्रेनर आयल्यार आयतारा सकाळीं सांजेर रेतीर सुरू जाताली. त्या वेळार आमी आयतारा रेतीर सुरू करतल्या. सांजेर 6 वरां रेतीर सुरू. ही सकाळीं आयल्या ब्रेकफास्ट नाश्त्याक वेतना हाची बायल म्हाका भायर मेळ्ळी. नश्ट करूंक येताली आनी ही बायल लो म्हाका म्हणटा फादर म्हज्या घोवा खातीर इल्लें माग. हांवें सांगलें कितें. न्ही ओ एक्की रेतीर करून आहा न्ही 70 वर्सां जाल्या. येदोळ म्हणसर आसा घट्ट मोर होना 60-70 जाल्या ताची. पूण फादर हांवें हो रेतीर करून एक्की हाका आतां मागोन आनी रेतीर करीचे जेजूक वळखचे म्हणून हांवें ताका आपोवन हाडला. तो आयला फादर आतां आयिल्लो आनी जेजूक वळखचे बरो जायचे आनी बचाव जायचे. हांवें सांगलें व्हरतो तुजो भावट बाये तुज्या मागण्यान तो पावला. आज हे मिसांव तुजें तुवें मागीचे. आमी सगळ्यांक मागा म्हणटा पण आमी आमच्या घोवा खातीर बायले खातीर मागिना. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी गरीचे ते आमचे मिसांव. तुमकां दिल्ले मिसांव तुमी करा.
मागीर सांगा हेरांक सांगल्या व्हडणी पूण तुमी सोडनाकात पयलें तुमी आतां ह्या किंवा हांवें म्हळें तुवें मागलाय तुज्या मागण्यान त्यागान सग्रिविसान हो आयला खंडीत जेजू हाका बरें करतलो तुका लागून तुज्या मागण्याक लागून हो बरें करतलो जेजू ताका भियेनाका आनी ताका समजोवन इल्लेशें मागणें करून धाडलें सांजे रितीर सुरू 6 वरार आतां रितीरेंत 8 जाणां मात्र आहलीं कितलीं 8 आनी आतां 8 जाणां म्हणटना हाका कांय सुकोवन काडून घेवंक जायना 6 वरार रितीर सुरू आनी आत वयर करून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी प्रमाणे ओ 70 वर्सांचो एक्की रितीर करूं ना हाका आत वयर करूंक जावना कशें जालें हो म्हणलो पात्रापाक हांव आजच बॉम्बे वेता फाल्यां आज सांजेर आयतार सांजेर जावना फाल्यांच म्हाका बॉम्बे पार्टी वचोंक सोडा म्हाका हें जायना हे हात वयर करूंक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव म्हज्या जिवितांत एक येदोळी करूं ना फर्स्ट टायम म्हाका जायना म्हणलो पाद्रा म्हणलो हळे सायबा बायलेन कश्टान आपूण हाडलां फाल्यां एक दीस राव तुका जायना जाल्यार शुक्रारा पर्यंत जायना जाल्यार व्हडणी 5 दीस पूण एक दीस राव तुका जायना मंगळारा वच म्हळें तितल्यार हो म्हणलो मंगळारा सोडटात मू फादर आमी एक पटी भितर आयल्या मागीर सोडना ओ मंगळारा सोडटाय न्ही फादर म्हणलो वय मंगळारा वच म्हळें ओ रावलो सोमारा 6:30 9 11 3 4 शिकोवण्यो आयकून देवाचें उतर 4 वरार च्या पिवंक येतना म्हाका मेळ्ळो म्हणलो फादर हांव वेता म्हण चिंतलो हांव रावतां देवाच्या उतराक काल जालो मंगळ भवान बरी आमी तेन्ना आमी देवाच्या उतराक काल जाता देवाच्या योजनाक काल जाता आमचे कुटुंबाक काल करता देव बचाव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ वेता म्हणलो रावलो आनी म्हाका म्हणलो फादर हांवें सगळं केलां म्हज्या जिवितांत एक करूं ना कालें करूं नाय हांवें कोणायकी मर्डर करूं ना म्हणून हांवें सगळें हो पयलो दीस रातीर असो फाल्यां मंगळारा उपादेश नियाळूंक आस कितले उपादेश आसात तातूंत एक उपादेश जिवेशी आमी जिवेशी मारूंक मंगळ भवानी बरी सुरी जायचे म्हणना खंयच्यान जिवेशी मारये जीब आज सबार पुणी आमची कुटुंबां नास जातात कशें उलोवन आमी आज बेसांव जावच्या बदलाक आमी शिराप मागल्यात देखून आज तुमकां हांव सांगता तुमी मागा पूण मागल्या उपरांत जीब सांबाळा आमच्या बेसांचेर आमी आज बेसांव मागच्या बदला थोडे पडी शिराप मागल्यात आतां हो विशय हांव सांगता हो दुसरो विशय तिसरो जावया व्हडली पयले आमी मागचें मागल्यार पावना पूण देवाच्या समजोनेंत जियेया मागणें मात्र न्ही ते मागणें मुखार व्हरा त्या मागण्याच्या विरोध कांय म्हणनाकात देवाच्या योजनाच्या भायर कांय उलयनाकात तुमी उलयल्यार मागणें सुफळ जायना देखून मागा 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 मागणें जाल्या उपरांत जीब सांबाळा शिराप मागिनाका मस्त जाणा आज तुमकां एक सवाल करता आमकां शिराप आसात गी काले म्हणटात आमच्या घरांत शिराप आसात गी आमच्या कुटुंबांत शिराप आसात गी आसात गी थोडी जाणां म्हणटात शिराप फादर आमच्या कुटुंबांत ना खंडीत पूण थोडी जाणां मागीर म्हणटा आमच्या काले शिराप आहा फादर पुर्वजांचो शिराप तो शिराप हो शिराप हांवें म्हणचें एकच आमचे सगळे शिराप काडिल्ले एकल्यान कोणें गलातकारांचें पत्र 3:13 वळखडा गलेशियन्स 3:13 देखून तुमी मागा मागा आस होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक न्ही तुमी मागा तुमचे कुटुंबाचे मागणे आनी करा पण मागल्या उपरांत पूण शिरापान जिये नाकात शिराप कान येवन जिये नाकात शिराप मागी नाकात बेसांव मागा दाव्या कुशीक वचनाकात उजव्या कुशीक वचा देखून शिराप म्हळ्यार कितें जेजून शिराप काडले गलेशियन्स 3:13 वाचा आमचे खातीर शिरापलो जावन तो खुरीस शिराप असो ताणें आशिर्वादाचो जावन बदल्लो हर एक शिराप ताणें काडले आमचे
सॉरी एक शिराप देखून आमी शिरापान जियेना जाय हांव तुमकां मोठ्यान सांगता शिराप म्हळ्यार एक आमी आमचेर शिराप मागता आमच्या जल्माचेर तुमी एक हांव सांगता तुमी आतां नियाळ करा म्हजे कडेन तुमी तुमकां कश्ट येतना राग येतना कालय करतना हांवें मेल्यार बरें आहलें म्हळ्यार कोणें म्हळांगी मोरोंक तुमी जीवघात करूंक काले म्हणी प्लॅन केलांगी आज तुमची चिन्ना समगरा देवसार आमचें चिंता काण घेता आमी म्हळ्यार ताका अधिकार मेळटा कॉन्ट्रॅक्ट करता आमी कोणा कडेन तुमी केदोळाय म्हळा जाल्यार हांवें मेल्यार बरें आहलें डेथ विश और म्हाका हांव काल्याक जल्मली तुवें म्हाका जल्म दिना जाल्यार बरें आहलें म्हणून आमच्या आवय बापायक आमी म्हळा जाल्यार हर एक आमचें जिवीत देवाचें येवजन आमचें कुटुंब देवाचें येवजन हे योजना भायर कांय उलयनाका Matthew Sonjala Osor Bara Tisani So Tisani Satwol आता म्हाका म्हजें उतर न्ही जेजून घालें म्हळ्यार Jesus says जेजू म्हणटा तशें उतर ताणें म्हळें 12वा वर्सवर 30 आनी 30 आनी 7 वळ कोणाक मेळ्ळें म्हळ्यार वाचा Matthew Sonjala Osor 30 आनी 12 30 आनी 30 आनी 7 वळ तो म्हणटा सतस हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा मनुष्यानी उलयल्ल्या उपकाराक पडनातल्या हर एका उतराचे लेख दिजे उपकाराक पडनातले आमी उतर उलयता वय देवाच्या समजुने विरोध उलयता देवाच्या योजना विरोध उलयता देखून थंयसर जेजू म्हणटा हर एक जडतेच्या दिसा मनुष्याने उलयल्ल्या उपकाराक पडनातल्या हर एका उतराचे लेख दिजे मागीर हाचे वरवीं तुज्या उतरा वरवीं तूं अपराधी वा निरापराधी म्हणलें तीर्प जाता यू विल बी जज्ड तुज्या उतरा वरवीं आज आमी असलें कालें म्हणा जाल्यार आज आमी मागया आमचीं कुटुंबां बरीं जायचें जाल्यार आमी मागीचें आनी बरें चिंतीचें बरें उलयचें मागण्याच्या विरोध उलयनाका देवाच्या समजुने विरोध उलयनाका तो देवसार सोडना तो तुका मागीर अक्यूज करता देव आमच्या घरांनी आज थोडे पडी बेसांव वळना हांवें पळयलां थोड्यांच्या घरा गेल्यार बेसांवांत ना काल्याक मागणें करतात पूण मागणें केल्या उपरांत झगडतात झगडें गाडी शिराप पुरो उलयलां तें पुरो आसा थंय पोणोदीर आसा तो देवसार तिनता येणे मागता तेणे उलयता देखून कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र वर्सवर 5वी वळ कळा 5वी वळ somebody read थोडी वाचा एक उतर वाचा आस देवाच्या समजुने विरोध उबारलेले गर्विष्ठ पागोर आमी कोसलावन घालीचे मस्त पागोर आसात आमच्या घरा आसात ओणोदी आसात आमी बांदल्यात आमी अडकळ घाल्या कोणाक अडकळ घाल्या देवाच्या बेसांवां आमी उलोवन आमी वायट शिराप मागून आमच्या विरोध आमी उलयला मागीर आतां आनी एक शिराप आसात कोणाक आमी शिराप घाले आमचेर मात्र न्ही आमच्या बेसाचेर घाले आसका जरी जोडी हांगासर आसात न्ही सुखान दुखान पिडेन भलायकेन बरो विश्वासी रावता म्हणून घरा गेल्या उपरांत इल्लें सोडून जातना तुजे कडेन कित्याक काजार जालो तुजे कडेन काजार जावन हांव अशी जाल्या म्हाका कोणी म्हणी व्हडली कुंदा भरची मेळटाली म्हणून वळावत आमच्या बेसा विरोध आमी उलयले हांव काजारा विरोध हांव खाल्या काजार जालो हांव काजार जायनातलें जाल्यार बरें आहलें हांव म्हणी खंय म्हणी कॉन्वेंट हावस कोणाक तुका आमी आमच्या बेसा विरोध उलयला आमी म्हणटा आमचें बेस कोणाचें येवजन एक पाद्राप सिस्टर कोणी रिलिजियस जाला जाल्यार ताका कोणें देवाक विसरलें कोणाय की गाजाक पाद्राप रिलिजियस जावी गी ताच्या कुशेन देवाचें येवजन आतां पाद्राप रिलिजियस मात न्ही एक काजारी सोडें कुटुंब कोणाचें येवजन
देवान सुरवेर दादल्या आनी बायलाक आदाम येवेक रचून कुटुंब रचलें. दादल्यान बायलेनी एक जावन जियेचे. ह्या फुडा काजाराक गेल्यार थंय एक वसा बसा. ह्या फुडा ती दोगांनी एक देवान जोडला मनीस. पूण मनीस मोडता आज आमी उलोवन आमची कुटुंबां आमची काजारां तुटतात कारण उलयल्या. आमी बेसांव घालच्या बदलाक आज शिराप मागल्या. देखून आमची काजारां आज तुटून आसात. मस्त जाणांची आस स्पिकींग. देखून आमी आमचेर घाल्ले शिराप काडया. आमी आमच्या बेसाचेर घाल्ले शिराप देखून आज आराधनांत आमी मागता हर एक आज काजार जाल्ल्यांक प्रतीक धरान ती भास तो बेस सुम्या आशिर्वादीत कर. आमी उलयल्या, आमी चुकल्या, वी आर सॉरी. सो आमची दया कर. देखून आतां ही स्त्री कोणाक आपूण हाडनायिल्ली पळय हो मनीस देवाक काल जालो. दुसऱ्या दिसा ताणें म्हळें दुसरे मंगळारा हांवें जिवेशी मारला फादर. हांवें उलयलां म्हजे विरोध आनी काजारा विरोध मस्त उलोवन आनी थोडी बडी काले मतीन धन द्वेश कर आनी हांव फादर मर्डरी केला म्हणलो. आनी तिसऱ्या दिसा सुट्टा हांवें गुमसार जालो. आज तुमकां अवकाश आसा हांगासर पाद्रपान म्हणा कोणाक गुमसार जावंक आसला गुमसार जाया. एक अवकाश वसा तोळ गुमसार जाया. आज फाल्यां एसाक तयाराय बरें. पूण हो म्हणलो आतां तिसऱ्या दिसा बरें सुडावे गुमसार जावं मागीर चवथ्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या मागण्याक आमी पळयले. आमी म्हळें 8 जाणां आसली आराधन सुरू करतना सांजेर 1 वर आराधन. हो मनीस उबो रावल्लो वेता म्हणलो काल जावन आनी आतां कुमसारांनी जावन देवाक संपूर्ण धरून आपणाचें जिवीत कुटुंब सगळें मेटोवन मागतालो. ताका कोण्णें आपडोंक ना. तो पवित्र आत्म्याचें मागणें सुरू जातना धरणीर पडलो. मेल्ल्या मोड्या बरी पडलो. ही बायल विचारता फादर गेलो गी म्हणून. हिणें आपूण हाडिल्लें आनी जेजूक वळखचें म्हणून. आनी आतां हो पडुल्लें पळोवन हो मेलोत म्हणून हांवें सांगलें ही काळे भियेनाका. आसा का देवान नवो केला कित्याक ताणें ताकाच ताचें जिवीत सगळें जेजूक दिलें. कितेंय जावं 70 वर्सां रितीर करूं ना. पयली रितीर आनी ताणें त्या दिसा त्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्याक उपरांत 1 वर आराधन जावन तो उठलो आनी येवन मुखार येवन साक्ष दिली. ताणें घालें म्हळें वता. तो म्हणलो हांवें कुमसार जावचें आफ्टर 55 years. 5 वर्सां उपरांत व्हडणी. पूण 5 वर्सां उपरांत कुमसार जावन म्हाका आतां पवित्र आत्म्याची कृपा म्हजें तें व्हडलें हांव नवो जालां. देवान म्हाका नवें गेलें. देखून हो साक्ष दिवन देवाक अर्गां दिवन 1 रितीर 70 वर्सां येदोळी रितीर करून येतलो. पयली रितीर करून फाटीं गेलो बॉम्बे. बायले खाण घेवन फाटीं वचून कोणा कडेन पुरा राग आसलो तांचे कडेन राजी जालो. पाद्रापांक सयत वचून मेळ्ळो. ताच्या इगर्जेक मिसा वचून येतलो. मिसाक वचूंक सुरू केलें. रिटायर्ड घरा चड काम ना. सकाळीं उठून मिसा वेचे मागणें करचें देवाचें उतर वाचचें आनी 1-2 दीस न्ही 2 हफ्ते न्ही 2 म्हयने 6 म्हयने ताणें गेले. 6 months 6 म्हयन्या उपरांत ताच्या बायलेक आनी 4 जाणांक कान घेवन आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांवें म्हळें तुमी मागणें करा सोन्नाकान. घरची परिस्थिती कुटुंबाची कितेंय आसूं परिस्थिती पळयनाका. देवाक पळया आनी देवाक पळोवन देवाच्या समजुणेन मेळ काडा. शिराप मागिनाका, वायट मागिनाका. देवाच्या समजुणे विरोध कालय आसा मोडा. देव आमची कुटुंबां बरीं करता ताचें येवजण दे. देखून कोरिंथांचें 2 पत्र काडा 10:25 वळ. तुमी वाचूना वाचा. हें बरें उतर. हें तुमी सगळ्यांनी आज वाचीचे. घरा खंय म्हणी बरया तुमच्या काळजान म्हणी बरया. कालें बरयलां म्हळ्या कालें म्हणून देवाचें उतर कालें म्हणटा म्हळ्या देवाच्या समजुने विरोध उबारलेले गर्विष्ठ पागोर आमी कोस लावन घालता. कोस लावन घाला. टेक एवरी ऑब्स्टिकल रेज्ड अगेन्स्ट द नॉलेज ऑफ गॉड डिस्ट्रॉय. कोस लावन घाला. मागीर मनशाची सगळी कल्पना
येस कैदी कर. मनशाची सगळी कल्पना कैदी कर क्रिस्ताक काल करा. इंग्लिशान बरयलां, टेक एवरी थॉट कॅप्टिव्ह टू ओबे क्राइस्ट. हर एक चिंता देवाक काल करा. आज जायतीं जाणां तुमी देवाची समजणी आसा म्हणटात तुमी, पूण तुमचें चिंताप समाना जाल्यार पयलें चिंताप समा करा. चिंताप समा केल्यार तुमची बोगणां समा जातात. बोगणां समा जालीं जाल्यार तुमचें मागणें समा जाता.